सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप. राग आनी क्रोध ह्यो दोनी वस्तू नश्ट्यो, तरी पातकी तांकां वेंग मारता. सर्वेस्पर पारीकपण घेतल्यांचे फारीकपण घेतलो, कित्याक तो तांच्या पातकांचे लायक दवरता. तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी, आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजी पातकां बगसतली. एक मनीस दुसऱ्याचो राग धन आसा जाल्यार ताच्यान सर्वेस्परा लागीं काकुळट कशी मागोंक जायत? आपणा सारक्या मनशाक तो दया दाखयना जाल्यार आपणाचे पातकाचे बगसाणें ताच्यान कशें मागोंक जायत? मासा रक्तसो जावनी तो राग धरून रावता जाल्यार ताच्या पातकाचें बगसाणें ताका कोण दीत? निमाण्या वस्तूचो उगडास धर आनी दुस्मानकाय सोड. तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास धर आनी आज्ञा पाळ. आज्ञाचो उगडास धर आनी तुज्या पेल्याचेर रागार जायनाका. माहोनातच्या सोल्ल्याचो उगडास कर आनी अपराधांचे पर्वा करिनाका. झगड्यांतावन पयस राव आनी तुजी पातकां उणी जातली, कित्याक रागेश्ट मनीस झगडी उपजायता, पातकी इश्टगाट तुटयता आनी शांतीन जियेतल्या मनशा मदें दुस्मानकाय उत्पन्न करता. देवाचे उतार हे. देवाचे ओडुपकार. सर्वेस्पर सगळोस कनवळो आनी दयाळ, राग करूंक सवकास काकुळटीना पार. सर्वेस्पर सगळोस कनवळो आनी दयाळ, राग करूंक सवकास काकुळटीना पार. आत्म्या मुजा सर्वेस्पराक हरसी, जिवा मुजा ताचे पवित्र नाव नावाड. आत्म्या मुजा सर्वेस्पराक हरसी आनी ताचे सरूपकार केदींच विसरूं नाका. सर्वेस्पर सगळोस कनवळो आनी दयाळ, राग करूंक सवकास काकुळटीना पार. तो सर तुजे अपराध भोगशिता, सकट पिडांक वोकात दिता. फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. सर्वेस्पर सगळोस कनवळो आनी दयाळ, राग करूंक सवकास काकुळटीना पार. ताचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्हय, वय तो सदां काल राग धन रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो क्यास्त लायना, आमच्या गुन्यांवांक फावो तें फारीकपण तो घेना. सर्वेस्पर सगळोस कनवळो आनी दयाळ, राग करूंक सवकास काकुळटीना पार. प्रितुमे प्रास मळब
जितले उंच आसा तितली विस्तार आसा तुजी दयाळाय, तुजी पद करतेल्यांत उदेंत आनी अस्तंत जितले एकामेकाक पयस आसा तितले पयस आमची पातकां आमची तोकान उडयता. सर्वेस्पर सगळोस कनवळो आनी दयाळ राग करून सवकास काकुळटीना पार. सर्वेस्पर सगळोस कनवळो आनी दयाळ राग करून सवकास काकुळटीना पार. सांब पावलोनो रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आमचे मदलो कोणूच आपणा खातीर म्हणून जियेना वा आपणा खातीरच म्हणून मरना. आमी जियेता जाल्यार तें सोम्या खातीर, आमी मरता जाल्यार तेंय सोम्या खातीर. तशें आसता जियेल्यार मेल्यार आमी सोम्याचींच. कित्याक जिवंत आसलेल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो आपूण सोमी जाय म्हणून क्रिस्त मेलो आनी जिवंत उठलो. देवाचें उतार हें, देवाचें व्हड उपकार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. मतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. तो पेद्रोनू जेजू ससीन येवन विचारलें, सोम्या म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत जाल्यार कितले पटी हांवें ताका बक्षिजे? 7 पावटींगी. जेजून ताका जाप दिली, 7 पावटी न्ही, बगार 7च्या 70 पोटी. सर्गीचे राज्य अशें म्हणयत, एका रायान एक पटी आपल्या साकरा लागचे लेख घेवंक कुशी वेली. लेख घेवंक धरलें तितलेंच कोरोडांनी ताका देवें आसलेल्या एकल्याक ताच्या मुखार हाडलो. ताणें फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच नातिल्लें. तो वळू ताका तो बायले भुरग्यांक आनी ताचे म्हूण आसलेलें सक्कड विकूंक जाय म्हणून ताच्या दनयाची हुकूम जाली. तो वळतो साकोरू दनयाच्या पांयांक पडून, म्हाका थोडी पुरसोत दी, तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परत लागलो. दनी साकराचेर मोवाळलो आनी ताचें रीण माफी करून ताका वचूंक सोडलो. पूण हो साकोरू भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो एक सांगाती साकोरू. ताणें हाका 100 रुपये देवें आसलें. हाणें ताका धरून उबो केलो आनी ताचो गोळो चिरडून म्हणालो, म्हाका देवें आसा तें आतांच फारीक कर. तो वळतो सांगाती साकोर हाच्या पांयांक पडून, म्हाका थोडी फुरसोत दी, तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परत लागलो. पूण वो साकोर आयकना जालो. मात्र न्हय, ताणें रीण फारीक करता म्हणसर ताका बंदेंत दवरायलो. घडली संगत पळोवन हेर साकरांक भोवसर दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजाल तांणी येवन आपल्या दनयाक कळयली. तोवळ दनयान ह्या साकराक आपणा हुजीर आपोवंक लावन म्हळें, नसत्या साकरा, तुवें म्हजे लागीं परत लय देखून हांवें तुका सगळें रीण फारीक केलें. तर हांवें तुजी दया केल्ले बरी, तुवें तुज्या सांगाती साकराची दया करजय आसली न्ही. धनी इतलो रागार पेटलो की आपणाक देवें आसलेलें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसाब्याच्या अधीन केलो. आनी तुमी हर एकलो तुमच्या भावाक काळजांत तावन बक्षिनात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो. देवाचें उतर हें.
वकनी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयची वचपां आमकां राग आनी क्रोध मनशा जिवनाक सहज ती मानुशीक जावन आसात, पूण बोक्साने दैवीक म्हणलो संदेश दिता. एक उदाहरण मोरिफात तुमकां विवारसूंचें जाल्यार बोक्साने आमकां कितें करता. महात्मा गांधीचें उदाहरण भोव सोबीत जावन आसा. तो लॉ शिकोवन सावथ आफ्रिकाक पयलें गेल्लो, दक्षिण आफ्रिकाक, आनी थंय तो काम करता आसतना एक दीस ह्या गोऱ्यांच्या रेल कंपार्टमेंटान तो रिगल्ल्या वेळार ताका लोटून भायर गेलो आनी उपरांत ताका एरेस्ट केलो. जैलांत 3 म्हयने तो आसुल्लो आनी थंय ताका एक जैल सुपरिंटेंडंट जनरल स्मट्स म्हणलो क्रूर व्यक्ती मेळ्ळो. ताची जैलाची शिक्षा आखेर जाली आनी उपरांत ताका रिलीज जालें. आनी तो भायर येता आसतना तो जैला भायर येच्या पयलें ह्या जनरल स्मट्स हाच्या रुमाक गेलो आनी जनरल स्मट्साक हाका पळोवन भारी विचित्र भोगलें. कित्याक म्हळ्यार उरले पुरा जैलांतावन तांकां सुटका मेळ्ळीस भायर धांवतले, पूण हो म्हज्या रुमाक आयला, कितें गाय म्हणून ताका विचारी लागलें. ते दळा गांधीजीन ताका एक पॅकेट दिली. दिस इज माय गिफ्ट फॉर यू, तुका हें म्हजें इनाम जावन आसा. जनरल स्मट्साक भारी अजाप. वो मनीसाक हांवें कस दिला, मारला, कोटायला, जाल्यार म्हाका वो गिफ्ट हाडनेला. भारी सज्जाप. ताणें ती पॅकेट उक्ती केली आनी उपरांत ती पळयली. तांतूं भोव सोबीत 2 वणो आसुल्ल्यो. हाका परत्यान विचित्र दिसलें. हाणें काडल्यो आनी आपल्या पांयांक घाल्यो. एक्झॅक्ट सायज, ताच्या पांयां सेन्स सायज. हाका आनीकी चड अजाप जालें. गांधी, वेर डीड यू गेट माय सायज, तो म्हणालो. तेन्ना गांधीजीन हांसूनशें जवाब दिली, जनरल स्मट्स, तुवें म्हाका एक दीस रागान म्हज्या हर्द्याचेर कोट मारली आनी त्या कोट्याचेर तुज्या बुड्सांचो, तुज्या वणांचोची आजची थंय आसली आनी ताचें मेजरमेंट काडून हांवें ह्यो वणो शिवल्यो म्हज्याच हातांनी. हें म्हजें गिफ्ट तुका जावन आसा. जनरल स्मट्स एकलो क्रिस्तांव आनी महात्मा गांधीजी एकलो हिंदू, आनी ताका भोव अजाप जालें. वो आण्णी गांवचो, ताका हांवें जैलान कस दिला, ताका कोट मारल्या, जाल्यार ताणें म्हाका बोगसून म्हज्या कोटेचेंच एक सायज काडून म्हाका वणो शिवून आज ताणें गिफ्ट दिलां. देखून ताका ताणें सॅल्यूट मारलो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयची वाचपां आमकां होसो संदेश दितात. आमी राग आनी क्रोध, मोसोर, हगें, जिद्द हें सोडून बोक्साने आमच्या जिवनांत आमी घाली जाय. आयचें पयलें वसाब सिरकाच्या ग्रंथांतलें आमकां सांगता की राग आनी क्रोध आनी फरीफोण हें पातकी मनशांनी करचें. आमी ताचे तावन पयस रावूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार कोणाक राग, हेरांच्या विरोध राग येता, सवकास तो मोसरान बदलता, मोसोर क्रोध जाता, क्रोध हागे जाता आनी निमाणें तो फरीफोण घेता. आनी फरीफोण घेता आसतना हेरांक वायट करूंक तो फाटीं सरना. सबारपटी तांकां जिवेशी मारता, या तांचें नांव पाड करता जावं पुरो, या तांची जिनिन्स देसवाट करता. देखूनच केन्ना आमी हगें
राग मोसोर जिद्द आमच्या काळजांत दवरता तेन्ना ते आमकांच पाड. कित्याक म्हळ्यार राग जिद्द मोसोर हगे हें एक ॲसीड जावन आसा. तुमी जर तर एका अल्युमिनियम कंटेनरांत जर तर ॲसीड घालें या खावन उरिल्ल्यो वस्तू तुमी घाल्यो एका हप्त्यान त्यो कुसोंक स्टार्ट जातात. उपरांत सवकास ते ॲसीड जावन बदलता आनी ॲसीड ते ॲल्युमिनियाचे ते कंटेनर ते कोरोड करता, ताका सवकास बुराकी पडटात. तशेंच आमच्या जिवनांत केदोळ म्हणसर आमी चड आनी चड हेरां विरोध राग मोसोर जिद्द हगे हें सर्व आमी दवरता. कितले चड काळ दवरता ते आमकां खर्ग दिता. कशें ॲसीड ते ॲल्युमिनियाचे आयदान खर्ग दिता तशें आमचें जिवन तें खर्ग दिता. आनी अशें आमकां दैहीक तरान आमकां ननांती पिडा उपजाता. दैहीक तरान मानसीक तरान आमकां शांती समाधान आसना. केदाळाय आमच्या दुस्मानाच्या विशेंच आमी चिंतचें केत कशें परिफोण घेवचें म्हूण चिंतचें. सामाजीक तरान आमकां सगळ्यां वट्टू त्या म्हज्या वयरीचे कोणी संबंदीक आसल्यार ते मुखार येता आसतना म्हाका सामाजीक तरान हेरां संगी बोरसून उलोवंक हांव फाटी करतां. म्हाका राग येता. आनी निमाणें अत्मीक तरान आमकां जर तर मोसो राग जिद्द हगे आसून आमी मागण्याक बसल्या जाल्यार इगर्जे गेल्या जाल्यार थंय आमकां मागणें करूंक साध्य जायना. देखूनच आमी पळयता बायबलांत कितलीं उदाहरणां आसात अनेकल्याचें जिवन देसवाट केल्लें ह्या परिपणा धर्मान. कायनान आबेलाक ताचेर मोसोर पावोवन ताका जिवेशी मारलें. जेबेल म्हळ्यार राणयेन ताच्या प्रवाद्यांक एलियान दिश मारल्याक ताका द्वेश मारूंक व्हडलें सैन्य धाडलें परिपणाक. येसावाचें बेसांव जाकोबान काण गेल्लें तें सोरियान म्हणलें बरी ताका विणगो कर्ण म्हणलें बरी ताका सोरियांनी ताचें बेसांव काण गेल्लें. त्या जाकोबा विरोध एसाव परिपण घेवंक आशेता. तशेंच दाविदा वयर साऊल परिपण घेता आनी जेजूचेरच शास्त्री आनी फरिजेव परिपण खाण घेवन ताका कुर्साचे मोरान सयत दितात. अशें आमी बायबलांत जायते कडेन आमी वाचता कशें एकलो मनीस आनी एकल्याच्या विरोध परिफोण घेता गी म्हणून. पूण आयचो सिरकाचो ग्रंथ आमकां कसलो संदेश दिता. सांगता गी सर्वेस्पर आमकां दया दाखयता. तो दयाळ आनी काकुळदार तशें आमी हेरांचेर दया दाखोवंक जाय. हेरांचेर रागार जायनाका. रागाचो मनीस झगडी उपजायता, इश्टगाठ तुटयता आनी शांतीन जियेतल्या मदें दुस्मानगाय हाडटा म्हणटा शिरकाचो तस्सो तेंच वाचप. देखून किर्तन आयचें भोव सोबीत किर्तन होसो संदेश आमकां दिता. 1103 किर्तन 103 किर्तन सांगता की सर्वेस्पर खांडवळो आनी दयाळ, राग करूंक सवकास, काकुळतेन तो आपार. तो अपराध बोगसिता, पिडेक वखा दिता. मोळबा प्रास उंच ताची दयाळाय. उदें दितावन अस्तम ते कितली पयस आसा तितलो पयस आमची पथकां तो खाण उडयता. देखूनच सांत पावल रोमाकारांक बरयल्ल्या आयच्या दुसऱ्या वचपान सांगता आमी क्रिस्ता बरी जाय. क्रिस्त आमच्या पथकां खातीर मेलो तशें आमी क्रिस्ता संगी मेल्यार ताचे संगी आमी पुनः जिवन जातले. आमी क्रिस्ता बरी आमच्या पथकाक, आमच्या क्रोधाक, आमच्या वायट सवयांक आमी मेल्यार क्रिस्ता संगी आमी पुनः जिवन जातले. देखून हाका आमी कितें करी जाय. हाका जेजू भोव सोबीत वाट दाखयता की आमी हेरांक बोगसी जाय. बोगसाणें भोव गरजेचें. जेजू आज आयच्या वांजेलांत पेद्रू जेजू विचारता म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत जाल्यार कितले पटी आमी बोगसीचे? 7 पटींगी.
कित्याक म्हळ्यार 3 नंबर संपूर्ण नंबर जावन आशिल्ले. वो 3 + 3 आणखी 1 उडसिता आनी 7 करता. आनी हांवें 7 पटी मोक्षी जेगी. जेजू सांगता 7 पटी न्ही, बगार 7च्या 70 पटी, म्हळ्यार की जाय तितले पटी. ताका लेख ना. देखून तुवें केदाळाय हेरांक बोगसूंक जाय. आनी सोबीत जेजू एक ओपार दिता. एकल्याक आपल्या धनयाक ताणें कोरोडांनी देव्यान दिवंक आशिल्लें. देखून तो धनी ताका आपयता आनी म्हजें रीण फारीक कर म्हणटा. ताचे लागीं कितेंच जातलें. तो आड्डोस मागून ताचे पांय धरता आनी धनी ताका बोगसिता मात्र न्ही, ताचें रीण तो माफी करता. पूण हो साकोरू, दया मेळिल्लो साकोरू भायर येता आनी ताका खाली 100 रुपये ताच्या इश्टान दिवंक आशिल्ले आनी एका साकरान दिवंक आशिल्ले. ताचो गोळो चिड्डिता आनी म्हणटा आतांच तुवें म्हाका म्हजें रीण फारीक करूंक जाय. तो म्हणटा म्हाका इल्लोसो वेळ दी, हांव तुजें रीण फारीक करता. वो आयकना. तो धरता आनी ताका बंदेन घालता. हें आयकोन रायाक राग येता आनी ह्या पयल्या साकराक तो आपयता आनी सांगता नसत्या साकरा, तुका हांवें तुजें रीण माफी केल्लें तुजें दया दवरून. कशें हांवें तुजें रीण फारीक केल्लें तशें तुज्या भावाकी तुवें ताचें रीण तुवें फारीक करी जाय आशिल्लें. देखून आनी ताका तो शिक्षा दिता, कठीण शिक्षा दिता. आनी जेजू आयचो वांजेल आखेर करता की तुमी हरी एकलो तुमच्या भावाक काळजांत तावन बोगशिनान जाल्यार तुमचो बापी तुमकां बोगसूंचो ना. भोव सोबीत उतरां. मोगाच्यानो, बोगसाने नातल्यार आमचें क्रिस्तांवपण ना. बोगसाने नातल्यार आमचें क्रिस्ती जिवीतच ना. तशें देखूनच आमी आमच्या बापा त्या सोबीत जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांत आमी म्हणटाव आनी आमी आमचे सुकलेल्या बोगशितांव. तशें आमचीं पदकां बोगोस. देखून आमी सबारांच्या जिणयेंत आमी पळयता कितल्या जाणांनी बोगसिल्ल्यान आमी चिंतचें आमी हेरांक बरें करता ना, हेरांच्या की आमकां बरें जाता. जर तर म्हज्या वैरी विरोध कितेंय म्हाका आसल्यार आनी हांवें बोगसिल्यार तेन्ना म्हजे दैहीक तरान म्हजी भलायकी बरी जाता. मानसीक तरान म्हाका शांती समाधान मेळटा. सामाजीक तरान हेरां संगी बरसोन हांसून खेळोन उलोवंक म्हाका साध्य जाता. इतलें मात्र न्ही, आत्मीक तरान म्हाका इगर्जेक वचोन ह्या तेस आनी आमरी म्हणटना भक्तीपणान मागोवंक साध्य जाता. तर आमी बोगसितना आमकांच आमी बरेंपण करता. देखून आमी सबार उदाहरणां जेजूस दिता. तो सांगता की तूं तेंपलाक येता आसतना तुज्या भावा विरोध तुका कितेंय आसा जाल्यार थंयच सोड तुजें बलिदान, वोस ताचेर राजी जा, उपरांत ये आनी तुजें बलिदान अर्पी, उपरांत तुजें बलिदान हांव स्विकार करतलो. देखूनच राणी मारियान आपणाक जिवेशी ताच्या राणी मारियाच्या बापायन, आवयन आनी ताच्या भयणीन ताका जिवेशी मारिल्ल्या समंदर सिंगाक तांणी बोगसिलें. ग्लॅडस्टेनान आपल्या न्हवऱ्याक ग्राम स्टेन्स आनी ताच्या दोगां भुरग्यांक जिवेंस उलपायिल्ल्या त्या बजरंग दलाचो एक्टिविस्ट दारा सिंग हाका बोगसिलें. तर आमी हेरांक बोगसिया. बोगसाने ना जाल्यार आमचें क्रिस्ती जिवीत ना. आनी बोगसाने जर तर आमी हेरांक दिलें तेन्ना जेजूच्या बोगसण्याकी आमी पात्र जातले. तर हेंच बोगसाने ह्या पवित्र युकरिस्तांत आमी मागून घेवया.